अंकिता कितें जाला सगळे स्टेप विसरता मगो तू दोनदा प्रॅक्टिस घेतली आहे तुमची तरी स्टेप कशे याद जायना तुमका दिवाळेक लागून 2 दीस ब्रेक दिलो पळय तेच चुकले म्हाजे सगळे स्टेप विसरला ते काय हांव नको आं आतां हांव म्युजीक लायतलें आनी म्हाका सगळ्यांचे स्टेप सारके जाय ओके काउंट घे आं आनी एनर्जी कोण खुयचे तू कशे पावले गो हांगा यो म्हज्या गोपात आनी सांग गो म्हाका कोण खुयचे तू कशे पावले गो हांगा यो म्हज्या गोपात आनी सांग गो म्हाका ओस्तरी गे ओस्तरी कात तुजी कस्तुरी ओठ तुझे दात मोगऱ्या बरी नाच गो नाच चेडवा नाच सगलो लोक नाचतलो घनक घनक घुमटा नाद गायच दादा तुका कितल्या फावटी सांगले रे डान्स क्लास चालू असताना मदी मदी येवप ना म्हणून तुझे सोपवना अजून ना रे दादा तुका सांगलेले मरे म्हजी डान्स क्लास सोंपली का हांव येवन तुका उठयता म्हणून तू पयलींच कित्याक उठलो म्हाका कितें वाज येता वाज येता बरो वाज येता मरे तुका ह्या हातान आसा त्या टॉम्या वांगडा खेळपाक जायना ते काय वाज येला निरुतमे पप्पा तो हय म्हणटा तिका वच सांग घरा ई दादा ती आपापल्या घराच आसा रे सॉरी ऑल ऑफ यू हो म्हजो दादा आयकचो ना आयच्या दिसा खातीर इतलीच प्रॅक्टीस पुरो तुमी मात घरा कडेन प्रॅक्टीस करून येयात कितें गो अंकिता बाय क्लास आपली दादा हे बरोबर न्हय आं आज दीसभर म्हजो वेळ तुका दिता मरे एका वरा खातीर डान्स क्लास घेता मरे हांव ती घेवपाक दिना मरे तूं म्हाका कितें वाज येता वाज येता बरो वाज येता मरे तुका आनी फाल्यां म्हजें लग्न जालेलें कितें करतलो लग्न लग्न म्हटल्यार कितें गो लग्न म्हळ्यार आतां एका कितें सांगू लग्न म्हळ्यार मरे हांव कोणाच्या तरी गळ्यान हार घालतलें आनी तो म्हाका आपल्या घरा घेवन वयतलो घरा घेवन वतलो हय मागीर बाजारात कोण खेळटलो म्हाका कोण मागूर येतलो म्हाका कोण काक करून वतलो हांव ना ते मागीर हांव नको रे बाबा ते तुवें तुजें पळोवन घेवपाचें हांव ना हांव तुका वचून विचार ए दादा वस्तू शेवटून मारप ना कितल्या फावटी सांगले बाबा येयल्यार तापतो ना दादा अरे म्हज्या धुवेच्या लग्नाची जबाबदारी तुमचेर दिवंक ना हांवें कळ्ळें हांव समर्थ आसा म्हज्या धुवेचें लग्न करपाक आवय 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 फोडली 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 बाबा कितें फोडली करता दही अंडी फोडली आ? हय आज दही अंडी बरें जालें तुम्ही सांगले ते चल रे दादा आम्ही दही अंडी पळोवपाक या लेट्स गो हा आवय 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 ए दादा तशी फकाणां मारप आसना आनी ते सोड चल बेगीन चड्डी काड आनी पॅन्ट घाला ए कितें म्हटलें तुवें चेटी काडून पॅन्ट घाल त्याच पॅन्टीच्या बेल्टान धरून फोडटलो दिवाळे कडेन दही अंडी तुज्या बापायन तरी केन्ना फोडल्या गो हय न्हू? आतां हांव हेजे फोडटा धरून ए बाबा कितें? कित्याक तापता कित्याक? चूक तुमची कशी तुमकां हांवें कितें सांगलेलें कितें सांगलेलें हे सगळे वस्तू व्हर आनी भितर दवरा म्हणून हय सगळ्यो वस्तू व्हरून भितर दवरता मगो फाल्यां म्हणटले तकली काडांनी सायडीक दवर म्हणून तें कितें हेल्मेट गो काडून दवरपाक तकली सामकी आवट करून उडयल्या ह्या मंद बुद्धीच्या भुरग्यान बाबा पूत तो तुमचो दुर्भाग्य म्हजें बाबा अशें कित्याक म्हणटा जशी हांव तुमची धूव पळय तसो तो तुमचो पूत तेका मोग दियात तेका वेळ दियात हय तूं वेळ दिता मगो तूं वेळ दिता मगो ह्या 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 मंद बुद्धीच्या भुरग्या खातीर तुवें स्कुलाक वचपाचें बंद केलां भायर वचपाचें बंद केलां आनी घरान ऑनलायन क्लासीस घेता मागीर कितें करूं असले तुमीच सांगा कितें करूं असले कसोय जालो तरी म्हजो दादा तो म्हजो दादा बुद्धीन जरी म्हज्यान ल्हान आसलो तरी शरिरान आनी वयान 10 वर्सांनी व्हड स्वताच्या हातान स्वताच्या बुद्धीन तो कांयच करूंक शकना एका माणकुल्याचें करूंक जाय तशें सगळें ताचें हांव करता आनी तुमी एक दीस तेजें कितें केलां तें म्हाका शक्य ना खबर आसा घडये तेकाच लागून निमण्या वेळार आवयन दादाक तुमच्या कडेन न्हय म्हज्या कडेन सोपोवन गेली हय ही तुजी आई मगो ह्या 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 मंद बुद्धीच्या भुरग्या खातीर आपल्या धुवेची वाट लावन गेली अगो पळय गो मातशें स्वता कडेन पळय गो कितें हालत करून घेतल्या तुवें लग्नाचें वय जालें तुजें
केन्ना लग्न जाता सांग पळया. लग्न लग्न जाऊ दिवसाला म्हटलं दिवसाला. कितें म्हटलें? लग्न जावं ए, दिवचा बाबा, ए, ना, बाबा. लग्न जावं दिवचा ना, लग्न जावं दिवचा ना. हय हय अरे आयुष्यभर तुझ्या बहिणी राखवार रावपाचें रे. बाबा तुम्ही म्हणून उठ सुट त्याच्यावर मारीत असता. दादा दादा उठ. म्हाका सांग तू गुड बॉय न्ही मागीर रडप ना. रडप उठ उठ. बाबा तुमकां हांव लग्न जाल्लें जाय न्हय. हय जाता हांव लग्न. हांवें केन्नाच ना म्हणूंक ना. पण जो कोण म्हाका दादा सकट स्विकारतलो तेजेच कडेन हांव लग्न जातलें. तुका दिसता तुजो हो हट पुराय जातलो. अगो कोण आसा गो जो तुका दादा सकन आपणायतलो. आसा कोण? म्हाका तर कोण दिसना. तुका जर कोण दिसता जाल्यार पळय आनी जा लग्न. लग्न लग्न जाऊ दिवसाला. ए दादा हांगा यो. अरे हांगा यो. हांगा बस. चड जाता तुझे. कोणाक मारूंक धांवता तू? बाबा मरे तो. म्हाका आवडना तो कुस्को म्हाका न्हू तू आवडटा. आणि म्हाका माझ्या सोबीत दोळ्याचो हो दादा आवडटा. माझ्या दोळ्याचं. हय तर. आणि तू जाणा हे सोबीत दोळे म्हाका आयुष्यभरा खातीर जाय हा. तशी जाल तू म्हाका सोडून हो असो नाका. म्हाका भंय दिसता. भंय दिसता. कित्याक रे घरान कितें नरकासूर येता. नरकासूर येयला कृष्णा जातलो आनी डिशू जाय जातलो. सारक्या म्हजो दादा कृष्ण येवन येताले नरकासुराक. तू मागीर ताका डिशूम कर मार. ए वंशू तू नरकासूराचा आवाज काडून म्हाका भिवो नाका. भिवपी न्हू. ए दादा हांव न्हू ते नरकासूर तो. नरकासूर येयलो. ए दादा तुवें नरकासूर म्हटलें आनी खऱ्यांनी नरकासूर येयलो मरे आमगेर. ए वंशू तू भिवो नाका. हांव रोखडोच कृष्ण जावन येता. चल, चल, तू कृष्ण जा. ए नरकासुरा कुठे गेल्यार तू आमगेर. कित्याक गेला हांव तुका मेळोंक येयला. मेळो म्हाका रे कित्याक. म्हाका तू आवडटा. आमी दोगांय लग्न जावया. नरकासुराच्या राती येदी व्हडली जिबली भायर काडून अशी रस्त्या सायडीक उबी रावया. आणि सकाळी फुडें लासोन घेवया. आनी सकाळी फुडें लासोन घेवया. लासोन कित्याक घेवया गो. तण पळय हाडसान लग्न जाका. हांव जायना लग्न बिग्न. तू लग्न जायना कशें लग्न जायना तें पळयता हांव. ए नरकासुरा तुका खबर ना म्हजो कृष्ण येतलो आणि मरता तुका डिशू डिशू करून मारतलो सांगून गेला तो आत्ता. श्रीकृष्ण येवन डिशू डिशू करून मारलो. हय. अगो सायबिणी श्रीकृष्ण देव तो ते कितें गोवा पुलीस न्हू डिशू डिशू करून मारूंक सुटला गो तकले. हा हनुमान पळय येयलो तुजो श्रीकृष्ण गदा घेवन सांबाळटा का पाट पडो तेंच्याशी. दादा चुकता तू. अशें चुकता. हय. जय हनुमान. दादा चुकता म्हण असो चुकता न्हू. नरकासुराक मरे श्रीकृष्णान मारलेलो हनुमानान न्हू. वंशू म्हाका न्हू म्हज्या खेळण्याच्या पुटल्यान कृष्णाची कांय मेळोना. ही गदा गावली. आता हो हनुमानूच नरकासूराक न्याय मागतलो. हे कितें पिशावण चलयला गो. सांबाळ म्हाका तेका. सांबाळटा रे. लज काडली नरकासुराची. दादा, चल बेगीन कृष्ण जावन यो नाजाल्यार हांव नरकासूर आयकचो ना. हांव लोकलो जावन येतो. बरें हे बेगीन यो नाजाल्यार नरकासूर तुझ्या बहिणीच्या गालाक खास मारतलो. तुझा पाठ फुटला. त्याचे पाठ फुटला जाल्यार न्हू ताका वाटेन नाचण्याचे सत्व दी. सत्व? नाजाल्यार दुधान बॉलमिटा घालून दी. आनीक मोठो जाली. ए दादा तशी फकाणां मारप आसना. आणि सत्व आणि बॉनविटा दिवपाक घरान भावोजी येवंक ना. नरकासूर येयला. वंशू भाऊजी म्हटल्यार कोण गो. भाऊजी म्हटल्या मरे. भाऊजी म्हटलं हांव सांगतो तुका. भाऊजी म्हटल्यार तो तुझ्या बहिणी कडेन लग्न जातलो. लग्न लग्न हय. ए, दादा, ए, दादा, दादा चल बेगीन तू कृष्ण जावन यो आणि मागीर मार का. हांव लोकलो जावन येता. हा. चल चल. डेंजर मरे हिची. ए म्हाका एक सांगो. कितें? तू तुजो आवटो भाव पिसावल्या सुण्या भशेन म्हाज्या आंगार कित्याक येयलो गो. अरे म्हजें लग्न म्हटलं काय तिडक येता रे ताका. कितें लग्न म्हटल्यार तिडक येता. असल्याने मारूंक पडटलो मरे आमकां. हे आमी एक काम करया मगो. कितें? तुजो तो आवटो भाव येवच्या पयलीं न्हू आमी दोगांय बसोन मगो मोगाच्यो गजाली उलया. म्हज्या शाणू म्हज्या गुणू म्हज्या शाणू. म्हज्या शाणू
हा. मागाच्या गजाली हय. ते लेगीत नरकासुराकडे रे हय गो. म्हाका मरे गजाली करपाच्यो तसत जाल्यार हांव देवाकडे करतले. हे देवी, या कलियुगान तुका देव खंयचे मेळटले? तुझ्या नशिबान हो नरकासुरूच बरयला. कित्याक म्हजें नशीब तुज्या माथ्यार दिला. हे माझ्या माथ्यार शिंगा दिल्या पळय. हे एक काम करता तुका, ह्या शिंगांनी मग तुका उबारता आणि ते पयला गोंयान ते व्हडले व्हडले भुरगे नरकासूर करता पळय. हय, हय. आणि हे लहान भुरगे बसल्या पळय ते धाकटो नरकासूर करता पळय. हय. त्या नरकासुराक मुगो उजो पेटया उजो पेटोया. आणि त्याच उज्याक मुगो 7 प्रदक्षिणा काडया. शुभ मंगल सावधान. मागीर तुया नरकासुराची नरकासुरीण. या नरकासुराची नरकासुरीण म्हणपाक माझ्या माथ्यार तुझ्या भशेन शिंगा दिसता कितें रे. आगो एकदा लग्न झाले की झाले ती शिंगा ऑटोमॅटिक भायर सरतली. वे! वे! हे श्रीराम न्हू नरकासूर बापूय. आ?